श्रावण सोंपलो. 1.5, 5, 7 आनी 9 दिसांचे गणपती पावयले. आयज अनंत चतुर्दशी म्हळ्यार आयज 11 दिसांचे गणपती पावन जातले. हाचे मजगती खुबशे जाण शिवराकूय रावले. निमाणे केन्ना नुस्तें खाल्लेलें याद आसा? नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां येवकार. आयज 11 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जातलें. अडेज म्हयन्या उपरांत नुस्त्याचेर घोस्त काडपाक वाट पळोवपी गोंयकारांक निर्शेवणेची खबर आसा. पावस सोंपला पूण जाळाक नुस्तें फारावना. आयज मेळ्ळ्यार फाल्यां कांयच ना अशी नुस्तेकारांची गत जाल्या. अशी कागाळ थळावे नुस्तेकार करतात. अखिल गोंय ट्रॉलर धनी संघटनेचे अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजा हांणी सांगलें, पावस उणो जाला खरो, पूण दर्यांत आजुनूय वादळी ल्हारां मारतात. दर्यांत वादळ आशिल्ल्यान नुस्तें उदका वयर येना. नुस्तें पयस पळून गेलां. दर्या अजुनूय थंड जावंक ना. आमकां नुस्तें कांय प्रमाणांत मेळटा, पूण एक दीस बांगडो पडल्यार दुसरे दीस कांयच ना. तिसरे दिसा सुंगटां लागल्यार चवथे दिसा दुकळ. केन्ना चुकून इसवण पडटा, पूण सदांच नुस्तें मेळप कुस्तार जालां. नुस्तें उणें आसून लेगीत आमकां दर बरें मेळटा. मिडियम बांगडे किलाक 60 रुपया प्रमाण 20 बांगडे विकतात, जाल्यार व्हड बांगडे 160 रुपयांनी 1 कील विकल्यात. तातूंत 6-7 बांगडे मेळटात. इसवण आनी सुंगटां मेळ्ळ्यार आमी ताची पावणी करतात आनी जो बाजार भाव आसा तोच आमकां मेळटा, अशें डिसोजा हांणी सांगलें. तशेंच निल्लीचे नुस्तेकार जोकीम वाझ हांणी केन्ना केन्ना बांगड्यांची रास मेळटा, पूण जाय तेन्ना कांटो लेगीत जाळ्याक फारावना. कोण नुस्तेकार वाऱ्याचो अदमास घेवन वता तशें ताच्या जाळ्याक नुस्तें फारावता. हालींच बरेच व्हड बांगडे फारावल्ले आनी ते आमी 100 रुपयांक 12 विकले. पूण हे फक्त 1-2 दिसां खातीर. सुंगटां पयलीं लागतालीं, मात आतां सुंगटांचें जाळें मारल्यार कांयच लागना अशें वाझ हांणी सांगलें. तर अशाच म्हायती दिवपी बातम्या खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात. आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarabhui.com हे वेबसायटीक भेट दियात.